नमस्कार, गोमंतक टीव्हीशी तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. फाटल्या अधिवेशनात वादग्रस्त थारिल्ले गोवा एडव्हर्टिजमेंट मसुद्याचेर नव्यान प्राथमीक अहवाल विधानसभेक सादर. सिलेक्ट कमिटीची जाली सोमारा बसका. येता ते विधानसभेत मसुद्याक मेळटले कायदेशीर स्वरूप. चोडणा धक्क्यार लावन दवरिल्ली फेरीबोट बुडली. भितर कोण नाशिल्ल्यान मनीस हानी टळ्ळी. मंत्री सुभाषान केली पळोवणी. चवकशेची दाखयल्या तयारी. विरोधकांची खात्याच्या कारभाराचेर टिका. कोंकणी खातीर आपूण जें काम केलां तें फाटल्या 50 वर्सांत जावंक ना. कोणी केलां आसत जाल्यार दाखोवन दिवचें. कोंकणी साहित्यीक धरून सगळ्याच कोंकणी मोग्यांक मुख्यमंत्र्यांचें आव्हान. हिस्ट्री शीटर टार्झन पार्सेकार पुलिशेच्या तावडेत. खंडणी प्रकरणात सागर पाटीला वांगडा तिगांक केले अटक म्हणून उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ताची माहिती. आदिवासी कल्याण निधीचो लाव आदिवासींक मेळना. भाजप सरकार करता निधीचो गैरवापर. आम आदमी पक्षाचो सरकाराचेर आरोप. आणि मडगाव ते पणजे वचपी शटल कदंबा बसी नाशिल्ल्यान प्रवाशांनी उक्तायली तिडक. वरांची वरां तिकेट काउंटराच्या भायर रावचे पडले प्रवाशांक. आता खबरो विस्तारान. चोडणा फेरी धक्क्यार लायिल्ली फेरी सोमारा सकाळ फुडें बुडली. फेरी कशी बुडली तें कळपाक मार्ग ना. मेळिल्ल्या म्हायते प्रमाण फेरीबोटीन 3 मोटरसायकली आशिल्ल्यो. खंय फेरीबोट बुडली तेन्ना भितर कोण नाशिल्लो. ताका लागून मनीस हानी टळ्ळी. घडणुके उपरांत मंत्री सुभाष फळदेसायान चोडणा फेरीबोट बुडिल्ल्या सुवातेर वचून पळोवणी केली. न्हंय येरादारी खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान चोडणा फेरीबोट बुडिल्ले सुवातेर वचून पळोवणी केली. ह्या वेळार थंय हजर आशिल्ल्या फेरीबोटीच्या कर्मचाऱ्यांकडूनय चर्चा केली. कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणाक लागून वा फेरीबोटींतल्या तंत्रीक गडबडाक लागून फेरी बुडली हाची चवकशी करतले अशें मंत्री सुभाषान ह्या वेळार सांगलें. ही फेरी आसा ती एंकर केल्ली हांगा आनीक रातचे 11 जेन्ना ऑपरेशन काबार जाली तेन्ना 11:30 तांणी नोटीस केलें की त्या जे बॉयन्सी जावपा खातीर थोड्योश्यो टाकी आसतात तातूंत भितर एअर टायट टाकी त्यो तातूंत भितर वारें आसले नंतर ही फ्लोटींग बोट फ्लोट जावपाक करता खातीर आनी तातूंत भितर ताणें उदक पळयलें आनी नॉर्मली तें उदक वतालें की बारीक बारीक लिकेजीस आसा तातूंतले हे जे डेकावेले पावसाक पडलेले उदक तें थंय सॅच्युरेट जाता आनी तें तातूंतल्यान वचपाक लागलें. म्हणून तेणें तें बालद्यांनी काडलें उदक काडलें आनी ताजे नंतर ते न्हिदपाक गेले आनी ते त्या फेरीचेरूच ते न्हिदताले. मदीं रातचे 2:00 तांकां फेरी हालपा लागली. मातशें टिल्ट जाता अशी दिसली आनी तांकां संशय आयलो की कितें तरी जालां म्हणून ते परत येवन टँकान पळयलें जाल्यार टँक भरलो म्हणजे अर्दो टँक आसा ती बुडपाक लागली. बुडपाक लागली म्हणून ते देंवले तातूंत भितर त्या मॅन्युअला भितर आनी तें उदक काडून काडून भायर मारलें. पूण तोपर्यंत एक वटच्यान वादळी वारोय आयलो आनी एक वटच्यान उदक आनीक चड भरपा लागलें आनी ते टँकान भितर ते गेले. आतां आमकां पळोवपाक जाय ते टँकान गेले कारणान कितें जालें एक सायडीन तो लोड जालो. एक सायडीन लोड जातकच ती मातशी टिल्ट जाली. टिल्ट जातकच परत आनी उदक सगळें भरलें. म्हणजे कोणाक सेफ्टीच्या वचच्यान आमी कॉम्प्रोमायज करचे ना. हे पयलीं फावटी जाल्लें आसा आनीक ताजे रिजन्सूय काडटले. वेदर जे वेंट आसात ते वेंट बंद जावन हांगा उदक सॅच्युरेट जालें आनी ते मागीर टाक्यान गेले काय कितें पळयतात. हे घडणुके उपरांत विरोधकांनी न्हंय येरादारी खात्याच्या कारभाराचेर खर टिका केल्या. सेफ्टी ही पॅरामाउंट प्रत्येक गोंयकाराची. ती फेरीबोट लकीली बांदल्या थंय बुडली. ती कशी बुडली हाजेर इन्क्वायरी करपाकच जाय. पण हातल्यान एक गोष्ट दिसून येता की ह्या फेरीबोटींचे मेंटेनन्स जाता काय, कारण कंटिन्युअसली फेरीबोटी यूज जाता त्यो. सरकार काय पूल बांदूंक शकना. कितली वर्सांच जाली सांगता कुमारजुव्याक आनी हांकां चोडणेकारांक की आमी पूल बांदतले म्हणून. म्हणजे कितलेशेच आमदार निवडून आयले तांणी सांगलें की पूल बांदले म्हणून, पूण ते फक्त खयाली पूल आशिल्ले. तातूंत भितर पूल काय जावना. पूण फेरीबोटींचो जो ज्या तरेन ती बुडली ती जर लॉक आशिल्ले आनी बुडिल्ली जाल्यार कितें जावपाक शकतालें. हे अनर्थ टळ्ळो असो दिसता आमकां. सरकारचे रिवर नेविगेशन डिपार्टमेंट जे आसा जे रो हाजे ताजे कितें उलयता त्या पेक्षा आसा ते एक्झिस्टींग फेरीबोटी पयलीं सारके करात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
कोंकणी खातीर फाटल्या 50 वर्सांत जे काम जालें ना ते फाटल्या 6 वर्सांत आपणे करून दाखयलें। कोंकणी खातीर आपल्या परस बरें काम कोणी केल्लें आसत जाल्यार तें दाखोवन दिवचें म्हणून मुख्यमंत्र्यांचें आव्हान। पळयात पुराय बातमी। फाटल्या 50 वर्साच्या काळात कोंकणी खातीर जे काम जाल्लें ना ते फाटल्या 6 वर्सांत आपूण करून दाखयलें। आपल्या परस बरें काम कोणी केल्लें आसत जाल्यार तें तांणी सांगचें। कोंकणी साहित्यीक धरून सगळ्याच कोंकणी मोग्यांक मुख्यमंत्र्याचें आव्हान। तशेंच गोंयांत कोंकणीचेर टिका करपी कोण आसा काय म्हणून मुख्यमंत्री विचारता। भाशावाद करूं नाकात, कोंकणी शिकपी आनी बरोवपी तरणाट्यांक प्रोत्साहन दियात अशें केलें जाल्यारूच ही भास आनीक मुखार सरतली अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। दिवचले शेणै गोंयबाब जयंती कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो। सगळ्यात पयली राजेन उलयतना उलयलो की कोंकणीक कितें म्हटलें जाल्यार आमी खपोवन बीन घेवचें ना। कोण म्हणटा म्हाका खबर ना। गोंयांत आनी कोंकणीक कोण कितें म्हणपाक आयला म्हाका दिसना। बेश्टेच झगडी जावपा खातीर हें म्हणत जाल्यार तें करतलो, तें म्हणत जाल्यार हें करतलो। म्हाका हांगाच कळना कित्याक बेश्टे एकामेका वांगडा झगडटा तें कळना। कोंकणी खातीर काम करात, बरयात, उलयात, वाचात। हें सगळें काम जें आहा पळय न्ही तें सगळ्या भुरग्यांनी करपाक जाय। ओके, त्या भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवप ही काळाची गरज आसा म्हाका दिसता। नाजाल्यार जातलें कितें खबर आहा, एटलिस्ट तें तेणी एक बरें सांगलें की हें सरकार म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें कोंकणी खातीर खूब बरें काम केल्लें आहा। पयलीं म्हणजे कोंकणी अकादमी बऱ्या हितूर शिफ्ट केल्या, बऱ्या जागेत। कोंकणी अकादमीची लायब्ररी खूब बरी आहा आनी फाटल्या म्हाका दिसता अनिल खंय गेलो? अनिल सामंत वयर आहा अनिल हांगासर आनी पराग आहा। दोगांयकूय विचारात फाटल्या 6 वर्साच्या कार्यकाळात जें कोंकणी खातीर काम केलां तें फाटल्या 50 वर्सांक जावं नासलें। कोणी तें म्हाका सांगता, हांव चॅलेंज करता। आनी खंयच्याय साहित्यिकान आनी कोंकणी मोगी आनी जसो छाती बिती बडयता पळय तेणी येवन म्हाका सांगचें, कंपेर करात फाटलीं 50 वर्सांनी ही 6 वर्सां। हांव सरळ म्हणजे ओपन चॅलेंज म्हाजें कोणाक ती। म्हणजे म्हाका दिसता तेज्या कोंकणी उत्सव सगळे जितके जाता तितके सगळ्या उत्सवांक स्वता प्रेजेंट रावन आसतलो, मालवण पासून ते हितूर पर्यंत कारवार पर्यंत म्हणटा तशें। कोण आनी उपस्थित रावला तो म्हाका सांगचो। इवन दो इन केरळ सुद्दां म्हणजे कोंकणींतल्या कार्यक्रमांक इतक्या मोठ्या प्रमाणात कोणी करूंक ना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। बांदकाम वेवसायीक धमकी दिवन खंडणी मागिल्ल्या प्रकरणात पुलिसांनी हिस्ट्री शीटर टार्झन पार्सेकार आणि सागर पाटीला वांगडा सनीश घाटवळ या तिगांकूय अटक केल्ले अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिली। अविनाश शिंदे ह्या वेवसायिकान तांचे आड पुलिशेंत कागाळ केल्ली। ह्या कागाळीची दखल घेवन पुलिसांनी तिगां आड गुन्यांव नोंद करून तपास सुरू केला। दुबावीत पेडणे वाठारात आशिल्ल्याची माहिती मेळटकीच परवरी पुलिसांनी पेडणे पुलिसांच्या मजतीन तांकां अटक केल्या अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। दोपहर 1:30 बजे जिसमें अविनाश शिंदे करके एक आदमी था, उसका कंस्ट्रक्शन का भी काम है और भी बिजनेस है उसके। तो उसकी गाड़ी थी, हुंडई वाइट कलर की गाड़ी थी। उसमें वो जब जा रहा था तो कुछ लोगों ने उसको रोका और उससे 1 लाख रुपए की डिमांड की। और पहले भी ये ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि उसको बार बार उससे एक्सटॉर्शन फ़ोन करके या फिर मिल के एक्सटॉर्शन किया गया था। तो उसने 1 लाख रुपए पहले भी दिए थे और उसको धमकाया था कि तेरे को मार देंगे और जान से मार देंगे और अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। तो ये सब करके धमकी दी थी। उसने नाम भी बताया कि किसने उसको परेशान किया था। टार्जन पार्सेकर का नाम बताया उसने, सागर पाटिल का नाम बताया अपनी कंप्लेन में, और कुछ 3 अननोन लोगों के बारे में बताया कि जो वहाँ पे आए थे और मेरे साथ उन्होंने ऐसे किया। तो इसके बाद हमने तुरंत इस पर FIR रजिस्टर की और इस पर एक्शन कंटिन्यूस इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो ये टार्जन पार्सेकर, सागर पाटिल और सनीश घटवाल ये तीनों पोरवोरिम के केस में वांटेड थे। ये जो टार्जन पार्सेकर है इसके अगेंस्ट 9 केसेस हैं टोटल। लास्ट 2022 में एक केस अंजुना का जो है, लास्ट वैसे तो 24 का भी एक केस है, लेकिन 22 में जो केस एक रजिस्टर हुआ था 307 का, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर का केस था 161/22। इसमें चार्जशीट किया था इसको, लेकिन उसके बाद ये इसके बाद कोर्ट अटेंड नहीं कर रहा था तो इसकी बेल भी कैंसिल हुई थी। इसकी और सागर पाटिल दोनों की बेल कैंसिल हुई थी हाई कोर्ट से। 2024 में बेल कैंसिल हुई है, उसके बाद से फिर से एब्सकॉन्डिंग हो गया है। तो नेपाल वगैरह भी बीच में गया है। ये भी है कि नेपाल में भी शेल्टर लेने की कोशिश की है इसने, बीच में 2-3 महीने के लिए नेपाल में भी गायब रहा है। और इन्होंने साथ में मिलके ये इंसिडेंट हुए थे। तो इन सबको हमने पकड़ा है और हमारी जो टीम है पेडनेम पुलिस की, पोरवोरिम पुलिस की, बिचोलिन पुलिस, इन तीनों पुलिस स्टेशन की टीम ने बहुत अच्छा इसमें काम किया है।
मडगांव ते पणजे वचपी शटल कदंबा बसी नाशिल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायली। वरांची वरां प्रवाशांक तिकेट कावंटराच्या भायर उबे रावचे पडले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पणजे सावन मडगांव येवपी बसी येवंक नाशिल्ल्यान प्रवाशी मडगांव कदंब बस स्टँडाचेर आडकून उरले। देखून संबंदीत खात्यान हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी प्रवाशांनी केली। आपण सगळ्यांनी दिसून फोन वचपाचें डायरेक्ट कदंबा बस स्टँड आहाय। हांव कितले जाले नेले आतां 1 वर जाली एक बस ना। हे गव्हर्मेंटान कडेन पळोवपाक जाय फाटल्यान कितले लोक गरीब लोक आसले लायनी आहा पळय अर्जंट कामां आहा GMC वचपाक कोणाक कोटा मेळटा कोणाक कितें आहा ते गव्हर्मेंटान तें मातशें लक्ष घालपाचें मातशें पळोवपाचें आनी मग म्हणजे ते TC चॅकींग कोता टिकेट तेमी चॅक करूंक जाय न्हू कितें चलो तेमी कदंबा बस स्टँडा भायर 1 वर जालें अजून एक बस ना बस येतो येना आतां मॅटर आहा हायकोर्टान तेका लागून हांव थंय लायनी आहा बिग ही डायरेक्ट बस न्हू लोकल बसीचो वचून येना लेट जातलो। How are we going to meet our office? 1 hour we are waiting for the line for the bus. No action is taking. No bus. If I ask them, they're saying we are waiting for the pension bus to come to assist this bus. What is this? What is the administration of Kadambas? 1 hour in a line. What facility they are saying that they are giving? This is the facility standing one hour in the line. No state will happen like this. They should put an alternative, no? Then they say no, we are waiting for that bus to come. 1 hour I am waiting for this small line. Very bad administration. For the people, it is for the Kadamba. If it is the people, they will make alternative arrangement for this. Now we are late for the office. I am going to the secretariat now. See, I am late. मडगांव KDC बस स्टँडार शटल बसेक लागून व्हडलो लायन लागलेलो आसा। हे लायनीन लोक जे गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा थोडे हॉस्पिटलांत वचपी आसा अशेच लोक डेली 1-1 वरां ह्या लायनीन रावता म्हणून ते पॅसेंजर सांगता। तशेंच जेन्ना पॅसेंजर वचून KDC स्टाफा कडेन उलयले तेन्ना ते स्टाफांनी सांगलां की जो पणजे साकून बस येवपा आसा तो अजून येवूं ना सो तुमकां रावपा पडटलें म्हणून। हो आयचोच ना हो डेलीचो स्टोरी जाल्लो आसा। गोमंतक TV खातीर भीमा पाटील। दिवचल पुलिशेन गोळे वखदां तस्करी प्रकरणात दोगांक अटक केल्या। तांच्या कडल्यान सगळो म्हालूय जप्त केला। रोहित परवार आणि संदेश कानोळकर अशी ह्या दोगा दुबावितांची नांवां आसात। हे दोगूय मूळ नानोडेचे। गांजा तस्करी प्रकरणा विशींची म्हायती मेळटाच दिवचल पुलिशेन सापोर वचून ह्या दोगांकूय रंगी हात धरले। फुडलो तपास सुरू आसा। गांजा बाळगल्या प्रकरणात अटक केलेल्या तरणाट्यांची नांवां रोहित परवार आणि संदेश कांदोळकर अशी आसात। हे दोगूय दुबावित तरणाटे दिवचलच्या नानोडे वाठारांत रावपी आसात। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रोहित आणि संदेश हे दुबावित तरणाटे अंमली पदार्थ विकपाक दिवचलच्या नवीन बायपास रस्त्या कुशीकच्या एका हॉला कडेन येवपाचे आसात अशी खात्रीलायक म्हायती दिवचल पुलिशेक मेळ्ळी। ताका लागून पुलिशेन पयलींच त्या हॉला कडेन पाळत दवरिल्ली। जेन्ना रोहित आनी संदेश हे दोनूय दुबावित तरणाटे त्या हॉला कडेन आयले तेन्ना पुलिसांनी झाड घालून ह्या दोगूय तरणाट्यांक ताब्यांत घेतले। तेन्ना तांच्या कडेन गांजा आशिल्ल्याचे दिसून आयले। उपरांत पुलिशेन अंमली पदार्थ विरोधी कायद्या खाला गुन्यांव नोंद करून दोनूय तरणाट्यांक रितसर अटक केली। उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी तशेंच पुलीस उप अधीक्षक विल्सन डिसोजा आणि पुलीस निरीक्षक विजय राणे हांच्या मार्गदर्शना खाला दिवचल पुलीस स्टेशनाचे PSI रश्मीर परमातोडकर ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।
गोंयांत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या। फोंड्या कोर्टी वाठारांतले एका गॅरेजी लागसार आशिल्ले व्हडले चिचेचे झाड कोसळून 3 गाडयांचेर पडले। सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना, मात गाडयेचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें। उजो पेदान गड्डूकार वचून गाडयेचेर पडिल्ले झाड कातरून उडयले। झाड पडलेल्यान गाडी डॅमेज जाल्ली आहा, 2-3 गाडी डॅमेज जाल्ली आसा। आतां म्हणजे फायर ब्रिगेड ऑन द वे आसा, ती येतली आतां आनी ते युवक तांकां क्लीन करपाक सांगला। सो लॉस जाला लॉस जाला गाडयेची सांगला ऑलरेडी सांगलेलें आसा। फायर ब्रिगेड कॉल केल्लो आसा, ती फायर ब्रिगेड ऑन द वे आसा येवपाचें। सो रिपेरिंग हाडून दवरलेली गाडी? रिपेरिंग सर्विसींग हाडलेली गाडयेचें आनी डॅमेज जालें। ओके। मूनलायट बाराचे फुडले वटेन आशिल्ल्या गॅरेजीक आयज पार्किंग केल्ल्यो 3 गाडयो झाड कोसळ्ळ्यान त्यो डॅमेज जाल्ल्यो आसा। आतांच मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे ह्यो गाडयो रिपेरिंगाक हाडून दवरलेल्यो आनी त्यो आयज दनपारां सायडीन आशिल्लें झाड कोसळ्ळें तेंचेर। तशेंच गॅरेजीचे डॅमेज जाल्लें आसा। सद्या फायर स्टेशन ऑन द वे आसा। तशेंच सिद्धेश्वर नगर उजगांव हांगाय एक घराचेर झाड कोसळून डॅमेज जाल्लें आसा। फायर स्टेशनाची गाडी आयज सकाळ पासून भोंवत आसा। मोठो पावस पडलेल्यान तशेंच आयज सकाळीं कुडतकर नगरी एक फ्लॅटाक उजो लागलेल्या कारणान आयज सकाळ पासून फोंडाचे फायर स्टेशनाचे स्टाफ आसा तो बिजी आसा। फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश। म्हापशा मार्केटान ज्या भाजी विक्रेत्यांक उठयल्ली ती सुवात नो वेंडिंग झोन आसा। हे विशीं पालिकेन फाटीं थाराव पास केल्लो। त्या थारावा प्रमाण ह्या सुवातेर कोणाकूच बसपाक दिवचे न्ही असो निर्णय जाला। ते प्रमाण शुक्रारा आनी सणासुदी दिसा तांकां बसपाक दितले अशें भाजेकारांक सांगलां आनी तांच्यांनी तें मान्य केल्ल्याचें म्हापसा पालिकेचे नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ हांणी सांगलें। भाजी विक्रेत्यांनी म्हापशा पालिकेच्या नगराध्यक्षाची सोमारा भेट घेतली। म्हापशा मार्केटात बसपी भाजीकारांक मार्केटांतल्यान उठयल्यान ह्या भाजी विक्रेत्यांनी म्हापशा पालिकेच्या नगराध्यक्षाची सोमारा भेट घेतली। पालिकेच्या कर्मचाऱ्यान आमकां बुरशी उतरां दिवन आमकां उठयले ताच्या आड कारवाय करची आनी मार्केटात बसोन विक्री करपाक दिवची अशी मागणी तांच्यांनी केली। आयतारा तांच्यांनी पालिकेच्या कर्मचाऱ्या आड म्हापशा पुलिशेक कागाळ केल्ली। आम्ही काल आयतार म्हणून बसलेली, आमचो माल आसा न्हू, तो आमचो फुकट वयता, आमी बसलेली। तरी सुद्दां तेंच्यांनी आयज आमकां उठयले आनी ते म्युनिसिपालिटीचे विचारून येयले तुमकां कोणाक गाडी चोवले काय म्हणून। तेन्ना आमी सांगलें एकट्याक आमकां गाडी कोणी चोवंक ना, सगळ्यांक चोवले। तेन्ना आमी कंप्लेन केली आनी आतां आमकां सोमवारांनी आमी शेनवारा दिवस हांगा येयले न्ही, तेन्ना आमकां सांगलें शेनवारा बंद, सोमारा येया म्हणून आमी आतां हांगा म्युनिसिपालिटीन सोमारा दीस येयल्या विचारपाक तांकां की आमकां कितें करता। सगळ्यांक दावा दिता। पयलीं वयताना तुमी सगळीं गेल्ली वांगडा एकटो आनी मदीं थोड्याच जाणांक आतां पासून दिता कितें म्हणणें? थोड्या जाणांक ना, सगळ्यांक दितात, पूण तेंचे पयलीं खंय तांकां बसयला थंय दिता ना म्हणून। भाजी विक्रेते बसलेली मार्केटातली सुवात नो वेंडिंग झोन आसा। ह्या विशीं आमी थाराव पास केला अशें नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ सांगता। ह्या थारावा प्रमाण सुवातेर कोणाक बसपाक दिवचे ना असो निर्णय जाला। फकत शुक्रारा आनी सणासुदी दिसा तांकां बसपाक दितले अशें तांकां सांगिल्ल्याचें नगराध्यक्षान सांगलें। जी आमची मार्केटान वेजिटेबल वेंडर्स आसा ती आयज आमकां हांगासर मुद्दम मेळपाक येयल्ली। तेंच्यांनी जे आमचे इश्यूज आसा म्हणजे तेंचे काल तेंकां उखल्ली म्हणटात फ्रायडे, ते आमकां तेंच्यांनी इश्यूज आपले कितें आसा ते आमचे कडेन हाडले आनी आमी तेंचे आयकून घेतले। ते प्रमाणे हांगासर आमकां कळून येयलें की आमचे कडेन जी टोटल वेंडर्स जी आसा ती शकुंतला आपले बसताली तेंचे कडेन लिस्ट आसा ते अरावंड 17 आसा। पूण आतां तेंची जी हें आसा ती वाडलेली आसा, पूण तिंका मेसेजूच एक रॉंग गेल्लेली आसा की ते थंय बसचें म्हणून। एक्चुअली आमीचो तो नो वेंडिंग झोन आसा। आमी ऑलरेडी लास्ट कावन्सिलान ते रेजोल्युशन घेतलेलें आसा की थंय तो नो वेंडिंग झोन म्हणून की रेजोल्युशन पाळून ते आमी थंय ना बसपाचें अशें डिसिजन जाल्लें आसा आनी ते कोणाक बसपाक दिवची ना। इन ओन्ली फ्रायडे
क्रिसमस, चवथ आनी दिवाळी ह्याच दिसांनी आमी तांकां बसपाक दितली अशें आमी तांकां सांगलेलें आसून तेंच्यांनी बाकीचे दीस आसता पळय तेन्ना तांकां खंय तरी अकोमोडेट करपाक आमी ऑलरेडी एमाय इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले आसा. ते प्रमाणे तो जागो सर्वे करतले ते प्रमाणे तांकां मागीर थंयसर अकोमोडेट करता. आमचो सोंपो घेता पूण आमकां रिसिप्ट्स मेळूंक ना म्हणून आमी तेकाय बी हाडून आमी विचारपाचो आमचो तशें आमी हें घेतलेलें. जी मुख्य 5-6 जाणां बायलां आसली तांकां आपयले आनी तेंचे कडेन डिस्कशन केलें. हेचे वयसून इतलें कळून येयलें की तेंच्यांनी काल 30 ते 35 नांवां कितें तरी म्हाका दिसता प्रेसाक सांगलेली ती न आसा. पयलीं थंय फक्त 7 ते 8 बायलां बसतालीं. 7 ते 8 बायलां बसोन तांकां आमी केन्ना दुखोवंक ना किंवा काय म्हणूंक ना. कारण आमी जर पळयत जाल्यार ती खूब जाणटी आहा वयांनी आनी आमी तांकां केन्ना त्रास दिवपाक वचोंक ना. आनी काल जेन्ना आमकां कळोन येयलें तेंच्यांनी 35 जाणां कितें तरी सांगलें आनी आमकां आयज तेंच्यांनी रेकॉर्ड दाखयतना 10 ते 12 जाणांचो रेकॉर्ड दाखयलो. म्हणजे हो रेकॉर्ड आहा तो 12 जाणां ती बसताली ती आतां बसताली ह्या 6-7 म्हयन्यांत कितें आनी एक्चुअली ती फ्रायडे बसताली पण आतां तेंच्यांनी मदीं डेली बसपाक सुरू केलें. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर. फाटल्या विधानसभा अधिवेशना वेळार वादग्रस्त थारिल्ले गोय एडव्हर्टिजमेंट विधेयकाचो नव्यान तयार केल्लो अहवाल सिलेक्ट कमिटीन विधानसभे मुखार सादर केला. आता हे अहवालाचेर आदारून नव्यान कायद्याचो मसुदो तयार जातलो. येता ते विधानसभा अधिवेशना वेळार ताका कायदेशीर स्वरूप येतले. सिलेक्ट कमिटीच्या वांगडी आमदार मंत्र्यांनी सोमारा जाल्ले बसके उपरांत म्हायती दिली. फाटल्या विधानसभा अधिवेशना वेळार भौशीक जायराती संबंधी तयार केल्ले कायद्याच्या मसुद्याक विरोधकांनी हरकत घेतिल्ली. उपरांत तो मसुदो सिलेक्ट कमिटी कडेन धाडिल्लो. सिलेक्ट कमिटीन आता नव्या मसुद्याचेर चर्चा करून ते संबंधीचो अहवाल विधानसभेक सादर केला. हे अहवालाचेर परतून एक फावट चर्चा जातली आनी उपरांत मसुद्याक कायदेशीर स्वरूप येतले. सोमारा जाल्ले सिलेक्ट कमिटीच्या बसके उपरांत कमिटीचे वांगडी मंत्री रोहन खंवटे, आमदार निलेश काब्राल आनी काँग्रेसीचे आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान हे विशींची विस्तृत म्हायती दिली. सिलेक्ट कमिटीची मीटिंग आमकां 24 जुनाच्या पयलीं वी हॅव टू सबमीट आवर रिपोर्ट टू द हाऊस. ताज्या खातीर आज आनी एक मिटींग जालें. वेरियस इश्यूज हॅव बीन डिस्कस्ड आनी म्हाका दिसता हो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट विल बी सबमिटेड टू द असेंब्ली बेस्ड ऑन वीच द बिल इन द फोर्टकमिंग असेंब्ली आपण मुख्यमंत्री कडेन उलोवन येता त्या असेंब्लीन तें बील हाडलें जाल्यार म्हाका दिसता तो विशय होर्डिंगांचो एज अ स्टॅट्यूट वील गिव अ बॅकबोन टू ऑल दोज पीपल जे इलिगल आसा आनी जे ते बिलान करून तांकां काडचें पडटलें. पूण तांकां लिगॅलिटी आसा आनी तांकां एक स्टॅट्यूट जाय पडटा इन टर्म्स ऑफ द हायकोर्ट एंड द अदर इश्यूज. म्हाका दिसता दीस एक्ट वील गिव देम दॅट बॅकबोन. रेवन्यू लिकेजीस कमी जातल्यो आनी एक ओवरऑल मॉनिटरिंग मेकॅनिझम चालू जातलें. कितें डिस्कशन जालें? प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमीट केला असेंब्लीन सबमीट कर म्हणलं. असेंब्ली टायमार एक फायनल ड्राफ्ट दितले फॉर पासिंग. बिल मेन म्हणटा तें होर्डिंग चेंज केल्लें आहा. गोवा होर्डिंग्स जाता पयलीं दुसरेच आशिल्ले. पयलीं जे बिलार आशिल्ले दुसरे आशिल्ले. आतां जाल्यार गोवा होर्डिंग्स पयलीं आशिल्ले एडवर्टायजमेंट बील चेंज केल्ले आशिल्ले. सो आतां डिसिशन गेले प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट करता. सबमिट करता 3 महिन्याचे टायम आसा. सो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट करून मागीर आफ्टर द सेशन बिगिन्स देन वी विल हॅव another meeting after we get time extension from the house and the speaker, and then during that time we can finalize the bill so that a proper bill can be brought to the satisfaction of everyone. बिलाचे नाव बी कितें चेंज करपाचें डिसाइड केलां? Outdoor hoardings. It has been agreed that it will be relating to outdoor hoardings and not all advertisements. The बारीक advertisement गेल्यार तुम्ही जाणा सगळे लोक मोठले असतात. So that concept has been changed. And there are other things where local bodies तेंचे revenue येताले ते कट करताले. So we have objected to that. They are also taking care of the interest, but I was not happy with the wordings. They are final करून on गोमंतक टीव्ही खातीर ब्युरो वांगडा वर्षा आश्वेकर. सावड्डे पंचायतीच्या गुड्डेमळ वाठारांत बेकायदेशीर नवे खडी क्रशराक लागून थळाव्या लोकांक जायत्यो समस्या उपरासपाक लागल्यात. बेकायदेशीर खडी क्रशराक लागून सावड्डेच्या काँग्रेस समितीच्या सदस्यांनी सोमारा सावड्डेच्या सरपंचाक घेराव घालो. पळयात पुराय बातमी. तुका खंय तर बांदून दवरल्यार ती एक्शन घेवपा लागून फेनाक म्हणून खंय तर बांदून दवरल्यार प्रत्येक बायटा आमी पळयता आमदाराक पावड्याक यूज करना मॅडम.
सावर्डे पंचायत क्षेत्रातल्या गुड्डेमळ ह्या वाठारांत बेकायदेशीर नव्या खडी क्रशराक लागून थळाव्या लोकांक जायत्यो समस्या उपरासपाक लागल्या। हाका लागून सोमारा सावर्डेच्या काँग्रेस समितीन सरपंच चिन्मयी नायक हांका घेराव घातलो। कायदेशीररित्या जर हो क्रशर वापरलो जाल्यार आमचो विरोध ना, मात ह्या क्रशराचो जर बेकायदेशीर वापर केलो जाल्यार आमी हो क्रशर बंद उडयतले अशी शिटकावणी काँग्रेस समितीच्या सदस्यांनी दिल्या। तुम्ही हेजेर तर प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन आणि सगळे पेपर वर्क करून जर तुम्ही ते करपा दिता जाल्यार तुमकां वेलकम आहा। आणि इलिगल तुम्ही करपा जर मुखार धरता जाल्यार आख्खो गोंयचो काँग्रेस पक्ष हांगा सावर्डे मतदारसंघात हाडपाची आमी तयार दवरतले। आणि आता सद्याक आमी स्थानिक ब्लॉक येयल्यार आयज पावसा लागून थोडे आमची पावले ना, तरी आसतना मुखार तुम्ही आता इन्स्पेक्शन करून डिसिजन कितें घेता तेजेर आमी नजर दवरतले। समज तुम्ही नजर दवरना जाल्यार गोंयभरचे आमचे कार्यकर्ते येतले आणि थंय येवन तो प्रचार आमी स्वता बंद करतले, ही आमी तांकां शिटकावणी दितात। सरपंचा मेळपाक पंचायतीन येयल्ले आयज जो क्रशराचो जो इश्यू आसा आमची ट्रेन जी मारलेली आसा त्याचो इश्यू आमी सरपंचाक विचारपा येयले। सरपंच जे सांगता ते प्रमाणे दिसता की सगळे तुमकां खबर आसा की सरपंचानूच सगळे सांगले आसा की तो कितलो इल्लीगल आसा काय लिगल आसा तो। आणि क्रशर बेकायदेशीर आसा काय ना हाची आपण पळोवणी करतली अशें सरपंच चिन्मयी नायक हांचे म्हणणे। आपल्याक पक्ष लागना, आपण सगळ्यांच्यो समस्या सोडयतली अशें सरपंचाचे म्हणणे। काँग्रेसीचे जावं बीजेपीची आमी पार्टी म्हणून हांव कसलें हांगा काम करना, म्हाका जें काम लोकांनी निवडून हाडलां ते प्रमाणे काम करतलें। हांव बीजेपीची सदस्य ते काँग्रेसी सदस्य अशें म्हाका कांय लागपाना, सगळ्या कायदे करतलें। लिगल अशें म्हण हांव तुमी म्हणटा इलिगल आसा तें हांव पळयतलें, पळयतलें तेजें कितें जाता तें म्हणटा पळयतलें। म्हळ्यार तुमच्या पार्टीचें उलयनाका, पार्टी आनी ही पंचायत ना आतां येयल्ले तुमचे कडेन काँग्रेसीचे पार्टी म्हणून ते उलोवन न्ही, पूण हांव पार्टीचें कांयच उलयना। तेन्ना तें काम वाडोवन दिली मागीर कितें तरी चान्स एक दिलो, तो चान्स तो खंय तरी फेल जालो दिसता म्हाका। लिगली तें आतां तुमकां कळटलें। पूण तुमी हेजे पयलीं डॉक्युमेंट कांय पळोवना तेगेले डॉक्युमेंट तेणें म्हाका प्रोड्यूस करपा हांव प्रोविजन कशें दितात फक्त जमनीचे पेपर हाडून दिता, तेन्ना नंतर तो जमनीच्या पेपराचेर कांय बरयलें ना, तेजेर कांय ना, कोणा नांवार कितें आहा ती बी कोणाच्या नांवार आसली तशी तेणें घातल्यार तुमकां क्रशर बांदतना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची एनओसी लागता ती सगळी तुमकां दिल्या तेणे। पोल्युशनाचो कांयच दिलें ना, त्या खातीर तेका लेटर घाल्लें, तो लेटराचेर तेणें म्हाका कांय रिस्पॉन्स। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकर। आदिवासी खात्यांचेर निधीचो वापर आदिवासींच्या कल्याणा खातीर जायना, भाजप सरकार निधीचो गैरवापर करता म्हणून आपाचे ॲडव्होकेट अमित पालेकरांचो आरोप। सरकार आदिवासींचे कल्याण करपाचे सोडून तांचो पैसो हेर कडेन मोडीत आसा म्हणून पालेकर उलयलो। सरकार आदिवासीं खातीरचो निधी हेर कडेन मोडटा, आदिवासींचे कल्याणा खातीर निधीचो वापर जायना म्हणून आपाचे ॲडव्होकेट अमित पालेकरांचो आरोप। आदिवासींक तांच्या हक्काचे 3000 कोटी मंजूर जाल्यात, मात हे पयशे सरकार हेर कडेन मोडीत आसा असो मुद्दो पालेकरान काडलो। हांचेच लिडर भारतीय जनता पार्टीचे आपल्या खातीर ह्यो आपले धंदे वाडोवपा खातीर आज ह्या जमनींचो वापर करता आणि जो ट्रायबलाचो जो पैसो खरोच ST समाजा कडेन पावूंक जाय आशिल्लो ताजो खंय ना खंय तरी गैरवापर करून तो फक्त हांचे वेलफेअर करपाक पळयता आणि हाचे आमकां वायट दिसता। आमी डिमांड करता भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा कडेन की जर SC ST आमचो जो ST समाज आसा, गावडा कुणबी वेळीप जो गोंयचो समाज आसा ताका जर वयर काडटलो जाल्यार तांचे जे बजेटरी एलोकेशन 10% आसूंक जाय आशिल्ले, हक्काचे 3000 कोटी जे आशिल्ले ते एलोकेट करा, ह्यो फेस्टिविटीज बंद करा, 3000 तांकां एलोकेट करा, ताजो वापर करा तांच्या खातीर, एज्युकेशन प्रॉपर करपा खातीर, तांचे वेलफेअर स्कीम प्रॉपर करपा खातीर, तांचे जे अपस्केलिंग आसा रिस्केलिंग आसा हे करचें पडटले। आज अशें न्ही की आज समाज तांचो शिकना, ताचो भुरगो बरो शिकता पूण ताका खरोच ताजो वेलफेअर स्किमाचो फायदो जर जाल्लो जाल्यार ही वूड हॅव बीन इन अ डिफरंट पोझिशन टुडे, विच इज वॉट इज लॅकिंग टुडे। आनी म्हाका दिसता SC ST जो समाज आसा गोंयचो, पर्टिक्युलरली गावडा कुणबी वेळीप, हांकांय आज जाग घेवपाची गरज आसा की तुमचो वापर खंय ना खंय भारतीय जनता पार्टी करपाक सोदता। आणि हे जे नाटक चल्लां खासता खंय आनी खाजयता खंय ही ताचीच एक चाल आसूंक शकता, हातूनय म्हाका दुबाव दिसना। गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर। गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव दिप्ती तुमची रजा घेता। आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।